हांगासरूच अरे वा हाय गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही? होप तुम्ही सगळी जाणा खूप बरी आसात. सो गाईज, आयज आम्ही वयता फिशिंग. ये अरे किरा आले रे, यांची झगडी सदात. आम्ही अरे वा हिरो ए अपर रे ओय. आणि आटा घेतला मरे आम्ही म्हापसा गेल्लेली काय आमका सुंगटा काय गावंक ना म्हणून आम्ही घेतलेलं अशा पीठ. आता आम्ही पीठ लावून फिशिंग करतले. किरे आले रे अरे वर रे ते का संदेश. सो गाईज, आम्ही चालली फुल पॉवर फिशिंग. बट शुअर ना आम्ही घेऊन येतले की खाऊन येतले पळय, कित्याक आम्ही एक्सपर्ट नुसतं खाऊन येवपाक. ए पोती रे, पोती घेतली. पोती रे बरी घेतलाय मरे. अरे वर रे का असू रे संदेश वर रे घे रे ते का. चल रे चल जा. ते का खय वजन आ रे बाबड्याक, वजनच ना मरे ते का. आम्ही पावलेली असा आमच्या फिशिंग स्पॉटार असा नुसती. खूप आख नुसते. सो ही आमची देसी फिशिंग रॉड वयला रेडी मरे वयपाक. खंयसर रे वयपाक तू? स्विमिंग पूल केन्ना रे? फाल्या. अरे वा, गरोवप चालू हा. ट्रक पळय ट्रक. म्हाका दिसना आमी कितें धरूंक पावतली गई. कितें फुल्ला किधर वाली मच्छी हाथ लगाना फाड़ दी हाथ. हा वयस पळय काय बरं नुस्तें धरला ते. नुस्तें ये गायज कसलें नुस्तें रे. अरे हेच जायना मरे. पकड मरे. अरे नीचे रख रे संदेश. ओए विकास नीचे रख. ऐसे पकड़. ओए नीचे रख. अभी दाखय. सो गाईज, हांगासर आमकां आमचे सबस्क्रायबर गावले आणि सोमतो अवीक नुसतोय लागलो. तू आमका लक्की तू येयला आणि अवीक नुसतो लागलो ना जाल्यार अवी खावयत असता. पीठ पीठ लायले. आमचे व्हिडिओज पळयता आमचे आल्दोन का असते मेळे रे तुका. ये का आमचे व्हिडिओज पळयता. तुम्ही आता गोरोंग हांगासरूच. अरे वा आल्दोना इकता मागीर. वाव येवचे तुम्ही सगळे. अरे शिवर आता शिवर. फर्स्ट टाइम बरोवपाचे. नाईस टू मीट यू. मोग असो. नाईस टू मीट यू टू. आमचे व्हिडिओज आमचे लागी लागीचे लोक पळयता म्हणून आमचे पळय गादले मनीस घरान आहात आणि बायलां पळय आमची इतली मेहनत करतात पळय ती नुस्तें बिस्तें धरून इकप बी. सांचे खुबे होपयता. पळय खुबे खुबयता खंय ती. हांगासर आल्दोनचे कोण रावता न्हू जाल्यार खंयसर बसता गे तूं? आल्दोना मार्केटान बसता खंय ती खुबे घेवन येवचे आनी हेजे कडल्यान जाता तितले घेवचे. आमचे नाव घेवन वता जाल्यार मातशें कमी रेटीन मेळटा. फुकट ना गे. चल मोग असो. आनी एक धरलो. आयज बरेच गावता आमकां नुस्तें. पया 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 धरलो. हो 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 आयज बोणी बोणी गेला यांच्यानी. सगळं रख जमीन पे. इधर रख बीच में रख, मैं निकालता हूँ. अरे वाह, आनी एक गावले. गावात चुकले आमकां. कसले वागे आनी एक धरलो. चालू दा टका 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 धरीता आमी.
गायज तुमका खबर आसा हांगासर लागलेलो हा नुस्त्यांचो सारको भंडारो. नुस्तें आमकां लागात असा. हे पळयात पोती भरून आणि थोडी फडफडटाय बी पळयात कसली फडफडटात ती पयल्यात. आता आमी घरा वचून एका मस्त फ्राय करतली मज्जा. आमची गायज मिस्टेक कितें जालें सांग, आमी हाडले पीठ त्याच जाग्यार सुंगटां आसलेले न्हू जाल्यार एक पाटलो भरून तरी नुस्तें येवपाचें न्हू रे अवी. अवी सुंगटां आसलेले जाल्यार एक पाटलो भरून नुस्तें येवचें नासलें. सुंगटात जाय आसले. पीठ कितें जाता सांग मोव जाता न्हू मागीर ते रोकडेच तोंडान ओडून व्हरता. सुंगटां आसलेले जाल्यार बेस्ट जावपाचें. सगळ्यान चड हेणी काडल्या. तुवें कितली काडलाय रे संदेश? 4 न्हू. आनी तुवें रे? आणि भैयान? 2 आणि आयन? सगळ्यान चड आयन काडला. एकूय ना गायज म्हाका गावोंक. आनी मागीर हांवें लास्टाक वाजोन गरी दिली विकासाक आणि विकासान अशी गरी घातली आणि एका मिनटा भितरच नुस्तें काडले ओडून. तुवें कितले काडले रे? कितले? एकूच ना. कित्याक रे? तू कित्याक काडूंक ना? माझे कडे बन्सी ना. तुझे कडे बन्सी ना? सो गाईज तुम्ही पोवू शकता हांगासर आमी घे म्हणून नुस्ती धरलेली आसा. पोवू शकता तुम्ही भरपूर. आयज हेजी बरी पार्टी जातली. टॅक टॅक पार्टी. कसली पार्टी वा? टॅक टॅक पार्टी. ए कसली पार्टी रे? बच्चा पार्टी? टॅक टॅक पार्टी. अरे कौन सा रे? टॅक टॅक पार्टी. अरे संदेश रे. संदेश गायब. सगळी जाणां बरी सारखी खोशी आहा. नुस्तें खूप लागला म्हणून आयज आयज फुल पॉवर पार्टी सारखी. सो गाईज कितें आहा जाणाय तुमकां खरें सांगता आयज फुल पॉवर पार्टी करपाची आहा आमी. फुल पॉवर सारकी. अरे एके वाटेन सायकल चलोवपाची एक फीलूच अलग सारकी. फील अलग सायकल चलोवपाची. मजा येतली आयज. नुस्तें धरला तितलें फ्राय करपाचें न्हू. सारकें न्हू? कित्याक म्हणटा? आमी नुस्तें धरला तितले फ्राय करतले. तुमकां खरें सांगूंक गाय तुमकां एक जोक सांगता. एकटो दादलो आसलो थंय बरी हायफाय गरी घेवन सारकी न्हू अवी. बरी म्हारग ती गरी घेवन गरय गरयता आनी कितें एकूय नुस्तें लागोंक ना. आनी आमी येयली हेजी मानेची गरी घेवन गरी घातली तीच काडली धरून घे व्हरून नुस्तें लागात सुटलें आमकां. आतां आमी परत येतली. परत सुंगटां घेवन ह्या फावटी. काय पळय आजून हे नुस्तें जिते आहा पळयात. 2 वरां जाली आमकां येवन. आतां अंकल तेका बरो फ्राय करपाचो आहा चुलीचेर. आनी हांगा पळय आमची चूल आहा. तेतूर घातला बटाटे रोस्ट जावपाक. इधर मैं एक खा रहा हूँ. पळयात गायज अजून ते जिते आसा. उसको छिलका है. बरे साफ करचे पडटले. पहले कांटा. सायडीन काटे असता न्हू. धुवन बीन बरें तेका मसालो बिलो सगळो लायलेलो आसा. आतां रवो लागतलो. पया 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 पया. कांटा भी नहीं आता है ज्यादा. बहुत है. आणि 2 आम्ही पाणी सोडलेली आहे. चुलीर भाजपाची एक फिलूच अलग. सो गाईज तुम्ही पहिला असलेल्या आयज आम्ही गेल्ली गोरोंक न्हू. अशी आम्ही खूपदा वयता पण कोको काय धरून हाडिना. पण आयज आमकां नुस्तें लागलें पळय तें टू गुड सारकें. ओके 7, 8, 9 तरी धरले न्हू आज आमी. 10 एक किलो तरी धरले. आनी थोडे बायन सोडले बेश्टे. थोडे खाल्ले. सो इट वॉज अमेझिंग गायज. अमेझिंग सारकी. म्हाका खूप मजा येयली. आनी आमी वयपाची आसा आनी 2-3 दिसांनी परत. ह्या फावटी आमी पीठ हाडलेले बेश्टे. नेक्स्ट टाइम सुंगटां घेवन वचया. कितें म्हणटा? कित्याक की आमी शॉर नासले आमकां गावतले काय ना. पण आमकां गावात रावले ते बी अर्दे वरा भितर. हय आमी शुअर नासले गावतले की ना. पण
फर्स्ट टाइम पण बरें जालें. ओके, इट वॉज नायस. आनी गाईज आमी कुल्ल्यो बिल्ल्यो धरपाचे चित्ता, पण कोणी आसा लागींचो जो कुल्ल्यो धरूंक एक्सपर्ट आसा जाल्यार आमकां व्हरोंक सोदतात, प्लीज आमकां इनवायट करचें न्हू. टू गुड सारकें. आनी क्रिसमस लागीं येवपाचो आसा, क्रिसमसाचें प्रिपरेशन चालू आहा सगळ्यांगेर. आनी आमी चित्ता कितें तरी. ओके, लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट. आनी चल्ली आमी. आयज तुमी व्लॉग पळयता आमचो न्हू, फाल्यां आमी चल्ली एका फार्माचें नांव तुमकां फाल्यांच सांगता. फाल्यांच्या ब्लॉगान पळया तुमी. इट्स अ पेड कोलॅबरेशन. ओके, सो पळयात तुमी. इट इज अ अमेझींग फार्म. न्यूली ओपन जाल्लेलें आसा, व्हेरी व्हेरी न्यू सारकें न्हू. सो ह्या फावटी मातशें धमाल करया फार्मार त्या. आनी रेटी बिटी खूब बेस्ट आसा खंय तेंच्यो सारक्यो चीप ऑफ द चिपस्ट. बट आमकां इट वॉज पेड कोलॅबरेशन. आमी कोलॅबरेट केल्लो आसा. सो फाल्यां तुमकां दाखयता कितें आहा तें पळय. तुमी पळयात. तुमी तुमच्या शोना वांगडा, तुमच्या जानू वांगडा, तुमच्या बायले वांगडा, जावं तुमच्या फॅमिली वांगडा, जावं तुमच्या एंटायर फॅमिली वांगडा, जावं फ्रेंडा वांगडा वचोन थंय स्विमींग पुलाचेर धमाल करपाचो. कितें म्हणूंक सोदता? आमी करपाची तशें आमी करपाचें आसा. सो आमी वयपाची आहा फाल्यां फार्माचेर विथ ईच अँड एवरी किड्स. सगळीं भुरगीं घेवन. टू गुड सारको. आनी आयज आमकां जी लेडी गावल्लेली म्हणटाली पळय ती आपण खुबे तिसऱ्यो कितें इकता म्हणून आल्दोना मार्केटान. सो प्लीज गायज आमचे नीज गोंयकारांक तुमी सपोर्ट करचे. आल्दोनकार कोणूय भाव भयण म्हाजे व्हिडियोज पळयता लागींचे पयसले जाल्यार प्लीज थंय वचा, तिजे कडल्यान घेया. आमची ही व्हिडिओ जावं आमचे व्हिडिओचें नांव घेवन म्हणजे आमचे व्हिडिओन पळोवन येयला म्हणून सांगीत जाल्यार डेफिनेटली ती थोडे डिस्कावंट दितली तुमकां न्हू. हय. वचा आनी तिका भरपूर प्रमाणात मोग दिया. ओके, आनी हांव वयता, चला एडिटींग करता आनी फाल्यां चल्लो फार्मार. मेळटा तुमकां डायरेक्ट फाल्यांच्या ब्लॉगान फार्माचेर. टाटा गुड नायट आनी बाय बाय. बाय. सबस्क्राईब करा. आनी गायज हांव कितें विचारूंक विसरलो. कोणी म्हाजी फनी व्हिडिओ पळयल्या ती हांवें इंस्टाग्रामार, फेसबुकार, युट्यूबार घातल्या ती आवडल्या जाल्यार कॉमेंट करून सांगा. आमी असल्यो आनीक व्हिडिओ करया मागीर. चला टाटा गुड नायट बाय बाय. बाय बाय.